मोदी सरकाराक 8 वर्सां पुराय जाले उपरांत देशभर कार्यावळी चालू आसा। आमी सगळे काम लोकां मेरेन पावयता। मोदीजीक आमी बरें आयुष मागया आनी परत फुडले फावट देशाचो तांकां आनीक एकदा पंतप्रधान करूया म्हण शेतकी मंत्री फोंड्या रोपां वांटपाच्या कार्यावळी वेळार उलयल्यात। आरडी एक्सको खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। आम्ही मोदीचे जे 8 वर्ष झाले सरकार आणि त्याने हे चालतं ते सगळे गरीब कल्याण योजनेच्या मार्फत चालतं सगळे आणि सरकारचे पती आणि हे सगळे आयच्या मी झाडां वाडटा म्हणजे सगळे लोकांना इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा देशाक सगळ्या हांगाय दिलां आनी देशा सगळे कडेन की जितले गरीब लोकांक कितें जाता तें कितें उत्पन्न तांकां दित रावप जावं खंयचे हितून आमी मदत करता शेतकी खात्याच्यान जावं मागीर कितें आसा हँडिक्राफ्टाचे सगळे आणि सरकार आसा बाकीचे डिपार्टमेंट सगळे गरीब लोकांक हें करता आनी आतां फुडें मेळावो जावपा आसा आतां फुडल्या बुधवारा मेळावो जातलो आमची मदीं मिटिंगी जातली आतां फाल्यां मिटिंगी आसा पळय म्हणजे हे सगळे तरेचे आमी कितें आसा लोकां पर्यंत पावपाचें काम करता जे मोदीन कितें लोकांक दिलां ते लोक विसरचे न्हू तांकां याद करपाचें आनी कितें चुकलां मेळपाचें जाल्यार तेवूय दिवपा दिता पूण लोकांक जागे करपाचें की तेणें आमकां आयज सगळे तरे लोकांक आयज आमकां वॅक्सिन दिल्लें आसा हांगाच न्हू देशाकूच न्हू गोंयाकूच न्हू सगळे देशाक परदेशाक सगळे कडेन आनी अमके जाती अशी न्हू म्हणजे हिंदूकूच दिलें आनी ते हिंदू जगले क्रिस्तांवांक दिले बाकी हे जालें तशें ना हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळ्या लोकांक दिली ह्या देशाक आनी तशेंच परके देशांनी दिले आनी परके देशांनी सुद्दां लोक आयज ताका जगार मानता की अशें ताणें काम केल्लें आसा की सगळे खंयचे जात धर्म पळोवना पूण लोक जात धर्म करून आजुनूय मानता ते चुकीचे आसा तर तो सगळे तरेचे घेवन वयता पूण आमी हे धरुया की ताका आमी आयुश्य बरें मागचें तेन्ना अशेंच कार्य करचें आनी फुडले फावटी तो परतो आमकां देशाचो प्रायम मिनिस्टर जावचो।